गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांत मरिना प्रकल्प तशेंच अंतरराष्ट्रीय दर्जो मेळोवपाच्या नदरेन कांय बीच ब्लू फ्लॅग म्हूण जाहीर करपाच्या नदरेन गोंय सरकारान थारायला. गोंय सरकार संबंदीत लोकांक विश्वासान घेयनासतना नवीन प्रकल्प उबारपा खातीर वावुरता. देखून गोंयांतल्यान विरोध जावपाक लागला. आदलो मंत्री तशेंच नुस्तेकार बोट धनी संघटनेचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजा म्हणटा, दर्यादेग वाठारांत मरिना प्रकल्प ब्लू फ्लॅग जाहीर केल्यार गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांत रावपी लोकांच्या पारंपारीक धंद्याचेर ताचो परिणाम जातलो. गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान नुस्तेकारांक विश्वासान घेवचें तशेंच आमचें म्हणणें आयकून घेवचें अशी मागणी जुजे फिलिप डिसोजान केल्या. मारिना प्रोजेक्ट हो तर नवशी येता. कितें आसा, हो प्रोजेक्ट येयलो म्हणटकूच म्हाका दिसता फिशरमॅनांक भरपूर म्हणटा आतां प्रॉब्लेम जातलो. आतां प्रॉब्लेम जातलो कसो, जो आमचे फिशरमॅन जे डेली ब्रेड म्हणटा ते भाशेन जे जोडून हाडून कितें आपल्या फॅमिलीक पोसता, जे डेली जे कितें जोडटा तेजेर आयज फिशरमॅन आहा. सपोज हो प्रोजेक्ट जर येयलो आनी प्रोजेक्टान हो तो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार जायते हेजेर प्रॉब्लेम म्हणटा तो फिशरमॅनाक जातलो. आनी तो ब्लू फ्लॅग आतां हेजेर तर जालो जाल्यार हे सगल्यो बिचीस ज्यो रिवर हे ज्यो आहा त्यो सगळे अंडर तेंचे कंट्रोलार वयतले. आनी हे भशेन तेंचे कंट्रोलार उरप म्हणजे जाल्यार ही फिशरमॅनाक हें व्हडलें त्रेत. आतां हे भाशेन फिशरमॅनाक जरी तर खबर आयज पयलीं सद्या चोयत जाल्यार न्हू, आयज हांव गोवा फिशींग बोट ओनर्साचो प्रेजिडेंट आहा पळय. आयज आमची परिस्थिती जे बोटकारांची परिस्थिती जी कितें जाल्या ती आमी जाणाय. आनी हें जावपाक पावलां कित्याक लागून ह्या तुफाना लागून जाला. तुफानाचेर तो करंट येयलो आनी करंट येयलो म्हणटकूच त्या नुस्त्याकूय वयर येयना, हे प्रॉब्लेम सगळे जाल्या. जरी तर मारिना प्रोजेक्ट तर येता, म्हाका दिसता हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जे ह्या म्हणटा ते फिशरमॅनांक पयले कॉन्फिडंटान घेवपा जाय. आनी जेन्ना फिशरमॅनान जे कॉन्फिडंटान घेता तेन्ना फिशरमॅनूय आपली बाजी कितें मांडटाले आसले, आपली डिफिकल्टी जी कितें आहा ती सांगता आसले. पूण म्हाका एकूच म्हणटा तो एक खात्री अशी आहा आनी तेजेर म्हाका विश्वास आहा. आयज गोंयचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डायनॅमीक यंग आनी डायनॅमीक चीफ मिनिस्टर, हेणे आमकां फिशरमॅनाक ह्या प्रोजेक्टा हेजेर फिशरमॅनांक सगळ्यांक एकठांय करचें आनी हेजेर आमची इल्लेशें आयकपाक तेणी एक मागणी चिंतची. ही जी आमच्या फिशरमॅनांची कितें आहा तें, कारण आमी जे लोकल जे फिशरमॅन आहाय वो हे हेजेर आमी डिपेंड आहाय, तांकां हे त्रास जावपा जायना. आनी म्हाका हांव जाल्यार सांगता चीफ मिनिस्टरान हे मातशी इनिशिएटीव घेवन हाचेर हो जो प्रॉब्लेम कितें आहा तो आमच्या फिशरमॅनाचो सॉल्व करचो. आनी म्हाका खात्री आहा तो 100% तो करतलो. डिफर्ड कितें म्हणटा तूं? ना, हांव डिफर म्हणना. जेन्ना हे पब्लीक हियरींग हे आयज जर मागलां जाल्यार तेजेर एक हियरिंगा पयलें हें तेणी कोडोन घेवचें. हांव जाणा एक फिशरमॅन म्हणटा तो वसलो, म्हजो पाय आसलो पयलो. फिशरमॅन म्हणटा ते अशें एक एक पाटी दर्याक हात लावन देखून ते सांगताले आयज ह्या उदकाक हात लायलो काय ना, उमकें नुस्त्याक ह्या दर्यान आयज येतलें आनी उमकें नुस्त्याक येवन ह्या नुस्त्याक आमी मारूंक उमक्या टायमार भायर सरतले. म्हणजे फिशरमॅन कितें आहा, जे स्टेक होल्डर जे आहा, हें काम म्हणटा तो CMान कॉन्फिडंटान पयलो हियरिंगा पयलो घेवपाकूच जाय.